आज नॅशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फेब्रुवारी सगळे हिंदुस्थानभर आज मनयल्लो जातलो आणि 1 वर्स ते 19 वर्साच्या भुरग्यांक आमी एक दंताची गुळी दितली ह्या प्रोग्रामाच्या तर्फे। 1 वर्स ते 2 वर्सां पर्यंत भुरग्यांक अर्दी गुळी दितली आणि बाकीच्या भुरग्यांक एक गुळी दितली। आता ही सरकारान ही योजना केल्या कारण चडशे अशें पळोवन आयलां की ज्या भुरग्यांक दंत जाता ताचे खातीर तांचे रक्त म्हणजे हेमोग्लोबीन लेवल कमी जाता आणि हाजे खातीर मागीर तांकां अनिमिया हें दुयेंस जाता। अनिमिया दुयेंस जालें तांच्या शाळेन कॉन्सन्ट्रेशन परफॉर्मन्स सामको कमी जाता। तर एक दंताची गुळी जर आमी दिली हातूंत कितलीशी भुरग्यांक हाजो फायदो जाता। आतां गोंयभर आमी अरावंड 3.5 लाख सुमार भुरग्यांक कवर करतली आणि हे कवरेज चड करून कवरेज जी आसा आंगणवाडीज आनी शाळे तर्फेन करतली। जी भुरगीं शाळेन येतात तांकां आमी टिचरींक तशेंच आंगणवाडी बायांक ट्रेन केला आणि ही आंगणवाडी टिचर्स किंवा आमचे स्कूल टिचर्स आसा ह्यो टॅबलेटी त्या भुरग्यांक दितली। जी भुरगीं ल्हान आसा सामकी ल्हान आसात किंवा आउट ऑफ स्कूल जी भुरगीं आसात तांकां सुद्दां आंगणवाडी आनी आमच्यो ANMs हें कवर करतली। आमी सगळे कडेन अशें ट्रेनिंग दिलां म्हणजे प्रत्येक शाळेन वचून आनी प्रत्येक आंगणवाडी वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटा तर्फे आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा तर्फे आमी शाळांनी वचून ट्रेनिंग दिलां टिचरांक आनी आंगणवाडी वर्करांक। आनी कित्याक दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स हू हॅव टू कोऑपरेट विथ अस अँड टेक द प्रोग्राम। नॅशनल डिवॉर्मिंग डे आयज आख्खे हिंदुस्थानभर आमी जे पोटान दंत जातात जावं आनी तरेचे बारीक हे आसता पळय जंतू आसता पोटान पळय तेजे आमी नश्ट करपाचें काम करता। आमी 1 ते 19 वर्सां पासून भुरग्यांक टार्गेट करता आनी हितून सादारणशे 3,57,000 भुरग्यांक आमी ही डोस दितले। हितून 1,200 स्कुलां आनी 1,000 भर आंगणवाडी सगळे भुरग्यांचें पॉप्युलेशन 1 ते 19 वर्सां पासून आमी टार्गेट करता।